कला अकादमीचे आमचे मेजर जे इव्हेंट असतात किंवा जी कॉम्पिटिशन्स असतात त्या संदर्भान मागीर किओस जावचो न्ही गोंयच्या कलाकारांच्या दृश्टिकोनांतल्यान फाल्यां सकाळीं आमकां डेट चेंज करपा खातीर थोडोसो प्रेशरूय येता तोय येवचो न्ही त्या अनुशंगान आमी आज प्रत्येक आमचो इम्पॉर्टंट जे कार्यक्रम जे आसात ते एक आख्खे कॅलेंडराचे आमी आज अनाउन्स करतात. सगळ्यांत पयलू थिएटर आनी ड्रामा ते कॉम्पिटिशन आनी फेस्टिवल जे आसात मराठी ड्रामा बी ग्रुप कॉम्पिटिशन जे आसा ते रवींद्र भवन सांखळी हांगा 1 to 26 ऑक्टोबर 2018 हे दिसा पासून सुरू जातले. बालनाट्य महोत्सव जो आसा जो 11 नोव्हेंबर 2018 दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर पणजे हांगा जातलो. मराठी ड्रामा अ ग्रुप जो आसा तो 10 डिसेंबर ते 16 जानेवारी 2019 ह्या कला अकादमीन जातलो. वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन 10 to 21 डिसेंबर राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगा जातलो. संगीत नाटक महोत्सव 5 to 18 फेब्रुवारी 2019 कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर सभागृहांत जातलो. कोंकणी ड्रामा कॉम्पिटिशन जे आसा ते 19 फेब्रुवारी ते 29 मार्च 2019 हांगा दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर पणजे हांगा जातलो. तियात्र आमचे जे कॉम्पिटिशन जे आसा बी ग्रुपाचे 16 जुलय ते 29 ऑगस्ट 2018 रवींद्र भवन मडगांव हांगा जातलो. आनी तियात्र ए ग्रुप कॉम्पिटिशन जे आसा ते 3 to 27 सप्टेंबर 2018 कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर हांगा जातलो. त्याच बरोबर आमचे म्युझिक आनी डान्स फेस्टिवल्स असतात. पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव इन कोलॅबोरेशन विथ द तारांगिणी प्रतिष्ठान हो 29 and 30 सप्टेंबर 2018 कला अकादमीच्या सभागृहांत जातलो. युवा प्रतिभाोत्सव नॅशनल लेवल फेस्टिवल ऑफ यंग परफॉर्मन्स 20th and 21 ऑक्टोबर कला अकादमीन जातलो. प्रवाह फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डान्सेस इन कोलॅबोरेशन विथ द इंटरनॅशनल रुरल कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली हो 27th and 28 ऑक्टोबर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान जातलो. आणि 38th सुरश्री केसरबाई केरकर संगीत समारोह 2nd and 3rd and 4th नोव्हेंबर 2018 कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहांत जातलो. आणि बाकीचे जे सगळे जे महोत्सव त्याचबरोबर गान सरस्वती किशोरीताई आमोणकर संगीत महोत्सव 5th and 6th जानेवारी 2019 कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहांत जातलो. नुपूर क्लासिकल डान्स फेस्टिवल जो आसा तो श्री म्हालसा संस्थान मारदोल 11, 12 आणि 13 जानेवारी जातलो. आणि पश्चिम रंग फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल अँड जॅझ म्युझिक 2nd and 3rd फेब्रुवारी 2019 दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान जातलो. त्याच्यापेक्षा बाकीचे सगळे जे आमचे विज्युअल आर्ट आसतले फोक आर्ट अँड ट्रेडिशनल आर्ट आसतले त्याचे सविस्तर माहिती आमी तुमकां दिल्ली आसात. बाकीच्यो सगळ्यो मुख्य ज्यो एक्टिविटीज ज्यो आसात तो स्टेट लेवल कॉयर अँड हम सिंगींग कॉम्पिटिशन 22 सप्टेंबर 2018 हांगा जातलें. आणि फेस्टिवल ऑफ कॅरोल्स 9 डिसेंबर 2018 ओपन एअर ऑडिटोरियम हांगाय जातलो. त्याचबरोबर गोमंत रंगभूमी दिन आणि वर्ल्ड थिएटर डे ते सुद्दां जातले. आणि अत्यंत म्हत्वाचें म्हणल्यार आमची जागतीक दिन 21 जून 2018 हांगा जातलो. ह्या कला मंदिराच्या हितून जे कोणाक हातून भाग घेवपाक जो आसा तांच्यांनी पयलें आमचे रितसर आमचे कडेन नोंद करची ह्या कला अकादमीच्या कार्यालयान. आणि हो जो कार्यक्रम जो आसतलो तो फ्री आसतलो आणि कोणीनूय तातूंत पार्टिसिपेशन करपाक जाता. आणि हे कॅलेंडर आमी इतलेच खातीर आज लोकां खातीर लोकार्पण करतात कारण खुबशे जाणांक आपले वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स जे आसात ती कॉम्पिटिशन तांकां प्रिपरेशन करपा खातीर सवलत मेळटली. आमी मागीर लास्ट ऐन त्या मोमेंटाक तांकां डेट दिली किंवा खंय ते फेरफार बदल जालो आणि त्या संस्थे खातीर काही त्रास जावचो न्ही हेजी आमी जबाबदारी वनूच्यान आमी घेतिल्ली आसात. इन एडवान्स आमी तांकां डेट्स दिल्ले आसात. खंयचेय संस्थे किंवा खंयचें फेस्टिवल किंवा खंयचें कॉम्पिटिशन जें आसा तांच्यांनी कसलेच तरेच्या ऐन वेळाचेर आमकां बाबा कमी गॅप मेळ्ळो हें कोणीन सांगचें न्ही. हें आमचें कॅलेंडर जें आसा जे प्रोग्राम जे शेड्यूल जो आसा तो वेबसायटीचेर सुद्दां आमी अपलोड करतले.
प्लस बाकीचे सगळे माध्यमांतल्यान आमी ओपन करतले. अंदूच्यान एक नवो एक कार्यक्रम सुरू जातलो म्हळ्यार फोक अँड ट्रेडिशनल आर्ट. हें एक कारण गोंयचो जो बेज जो आसा तो फोकाचेर आसा आनी हे फोकाक एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर एक महोत्सव आमी स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल वेगळे वेगळे आमी कार्यक्रम करपाचे अंदूच्यान आमी थरलेले आसा आनी बाकीचे आमचे जे भजन बिजन ते सगळे काही गोष्टी सातत्यान आसा. म्हणून आमी नवो फोक जो आसा तो फक्त महोत्सवांनी जाता, तो आमी आख्ख्या स्टेट लेवलाचेर जावचो, ताजें जतन जावचें, ताजे ऑडियो आनी विज्युअल ताजे डॉक्युमेंटरी जावची, ते अनुशंगान आमी हो आज हें केल्लो आसा महोत्सव. आणि तो महोत्सव आमी टेंटेटिवली 13 जानेवारीच्यान आमी सुरवात करपाचें केल्लो आसा.